stand by to oppose the cut motion, and I would like to speak on my demands and the failures of the government. Speaker sir, Gramodya मुझे upliftment, Speaker sir. कोणा स्पीकर सर जेन्ना विलेज अपलिफ्टमेंट म्हणटा आमी ग्रामोद्य म्हणटाय आनी इतलो सिनियर मिनिस्टर आहा जाल्यार हो सरकार आज हे मिनिस्टर आनी तागे जे हे ग्रामोद्य करपाचे विलेज अपलिफ्टमेंट करपाचे कितकोन करतले स्पीकर सर पयशे दिनाचो आहा स्पीकर सर ग्रांट इन एड 23-24 9 कोटी 9 करोड इश्यू केल्ले त्याच्या फाटल्यान 24 to 25 झिरो सो म्हणजे ग्रामोद्य ना विलेज अपलिफ्टमेंट ना 25 to 26 अजून पुसान पयशे घायले ना स्पीकर सर सो म्हणजे कितें हे वर्सा ग्रामोद्य ना अपलिफ्टमेंट ना जाल्यार गव्हर्नराचे स्पीचीस हे उतर काडचे स्पीकर सर आज पयशे नासतना ग्रामोद्य जायना स्पीकर सर म्हाका दिसता प्रत्येक पंचायतीक तुम पयशे दिवपाक जाय स्पीकर सर 100 कोटी आमदारां दिले म्हणून सांगितले स्पीकर सर पूण मागीर जेन्ना पंचायत तुमचे बरें येता आनी तुम सायन मान जेन्ना अप्रूव्ड म्हूण दिताय ते पयशे खंयचे वयतले स्पीकर सर ते पयशे इन्स्टॉर वचपाक जाय स्पीकर सर ग्रांट इन एड इज अ डिमांड स्पीकर सर each panchayat should get at least minimum 15 to 20 crores त्यांना हे ग्रामोद्य जातले स्पीकर ना जाल्यार तूं मय एश्युरन्स दिवचे की हे वर्सा ग्रामोद्य म्हणटा ते उतर तुमगे डिक्शनरीसून आउट ना जाल्यार हे फ्लोराचे आज हे क्लियर जावपा जाय की हे वर्सा बजेटात ग्रामोद्य आहा विलेज अपलिफ्टमेंट आहा आनी आहा जाल्यार पयशे मेळपा जाय स्पीकर सर प्रत्येक विलेजीक स्पीकर सर दुसरे पॉइंट म्हणल्यार स्पीकर सर आता ग्रामसेवका ऑलरेडी विजय उलयलो स्पीकर सर ग्रामसेवका तूं जरी तरी सेक्रेटरी दर्जा दिवपाक सोदताय जाल्यार कायद्या प्रमाण कराय तुका 2 इंजिन आहाय तूं इल्लिगली कित्याक ग्रामसेवकाक आज पुसान तुम्ही इल्लिगली ग्रामसेवकाक सेक्रेटरी म्हणून अपॉइंट करताय 22 ग्रामसेवक आहाय स्पीकर सर तुम जरी तर तांकां अपॉइंट करपा जाय कायदो तुमको आहा सरकार तुमको वाय इज दिस इल्लिगल वे ऑफ डुईंग थिंग्स स्पीकर सर ग्रामसेवकाक गेली 12 स्टँडर्ड जाय ग्रामसेवकाक आनी सेक्रेटरी ग्रॅज्युएशन जाय आणि ग्रामसेवकाक जरी तरी 10 years एक्सपिरियन्स आहा क्वॉलिफाईंग सर्व्हिस आहा यू ऑल फाइंड अ रूल मेक अ कायदो काडाय स्पीकर सर आनी मर्ज कराय पूण जे पुरान मर्ज कोनाय तेन्ना म्हणल्यार तुगे हे सगळे जे चलता 22 ग्रामसेवका तुम घायल्याय इट इज ऑल इल्लिगल वे ऑफ डुईंग थिंग्स सो वाय आर यू कंटिन्यूइंग लायक दिस फाइंड अ वे ऑफ मर्जिंग इट एंड फाइंड एंड सॉर्ट इट आउट टिल दैट टाइम यू शुड स्टॉप दिस स्पीकर सर व्हेरी इंपॉर्टंट इश्यू स्पीकर सर मेगा प्रोजेक्ट्स हॉटेलां विलाज 100 विला विथ 100 स्विमिंग पूल ओल्ड प्रोजेक्ट क्वालिफाईड स्पीकर सर आणि जेन इट कम्स टू द पंचायत लेवल स्पीकर सर प्रत्येक पार्टी एकूच आयकूं येता की टीसीपी गे अप्रुवल आहा स्पीकर सर आणि मागीर म्हणटाय एमएलए खबर ना मुगे वारक्यार हेजा प्रोजेक्ट येता म्हाका खबर ना स्पीकर सर मुगे ऑफिसा सायडीन मोगा बायको प्रोजेक्ट म्हाका खबर ना स्पीकर सर कितको खबर आसतली प्रोसिजरू ना सो जेन्ना प्रोसिजर ना जेन्ना आमकां कितको घडटले आनी निमाण कडेन उदो ना लायट ना म्हणटा आमचे बरें जाता स्पीकर सर उदो लायट जरी तरी आमचे बरे येतले आणि आम जरी तर रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपा जाय जाल्यार हे मेगा प्रोजेक्ट येताय तेका पंचायती क्लियर गायडलायन दिया क्लियर गायडलायन्स टू द पंचायत that no NOC should be issued if your village your ward where Raheja project is coming in Warka if it does not have continuous water supply पेडा जर तर वारक्या कंटिन्यूस उदका सप्लाय मेळना 24 वरां जाल्यार नो प्रोजेक्ट शुड कम पेडा जर तर रस्ते जर तरी सारखे नाही टारिंग केलो ना रिक्वायर्ड डांबोर घालना जाल्यार नो प्रोजेक्ट शुड कम कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी जरी तरी पेडावयल लोकांक वारकी लोकांक बडाले लोकांक गोंयच्या लोकांक जर तर कंटिन्यूस 24 hours इलेक्ट्रिसिटी मेळना जाल्यार प्रोजेक्ट शुड नॉट बी गिवन एट पंचायत लेवल तांकां पावर दिया स्पीकर सर ते बाबडे घुसपताय की टीसीपी धाडले म्हणटरी ते भिताय टीसीपी गे अप्रुवल आहा सो दे आर फायंडिंग फॉर रिजन्स टू डू इट कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणटाय स्पीकर सर ती कॅरिंग कॅपॅसिटी चेर उदो 24 hours आसपा जाय सिवेज आसपा जाय सिस्टम आसपा जाय क्लियर रस्ते आसपा जाय हे सगळे पावर पंचायती क्लियर दियाय आनी बरोवन दिया ह्यो वस्तू ना जाल्यार तुम्ही प्रोजेक्ट पास करपा नाय टीसीपी जाय ते करया मागीर सो दिस इज द पावर दैट यू हॅव टू गिव एंड दिस इज ग्रामोद्य स्पीकर सर अपलिफ्टमेंट ऑफ द विलेज पंचायत स्पीकर सर तेच फाटल्यान हांव सांगूंक सोदिता की 60% of the tide funds 60% of every village panchayat maximum tide funds म्हणजे तुका जे पयशे मेळटाय पयशे 15th फायनान्सा अंडर मेळटाय 100 रुपये समज मेळटाय जाल्यार ते 60% हॅज टू बी युटिलाइज फॉर गार्बेज मॅनेजमेंट मॅक्सिमम पंचायत 99 to 98% सगळे गोंयचे पंचायत ह्यो टायड फंड्स उजा केले नाय स्पीकर फॉर द लास्ट 4-5 years आणि तू खबर आहा ह्यो युटिलाइज केले नाय म्हणून सो व्हॉट हॅव यू डन to ensure to hand over this responsibility talatia responsibility दिया secretary responsibility दिया and make sure that these tide funds are utilized हे जरी तर पैसे युटिलाइज झाले जाल्यार गोंय साफ उरतले विलेज साफ उरतल्यो
वेट वेस्ट पयशे आसतले सो आज हे युटिलायज जालें ना बॉल पास करू नाका स्पीकर सर बॉल तुमको दवराय बॉल आमको ह्या वाटेन पास करू नाका सो बॉल तुमको दवराय हे टायड फंड्स कितकोन उजा करपा जाय ते ताल्याटाक आनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दियाय की एवरी बजेट टू बजेट हे पयशे युटिलायज जावपा जाय स्पीकर सर तेन्ना हो सारक्यार पडटलो स्पीकर सर दुसरें म्हणटा तें पंचायत सेक्रेटरी पे स्केल ही लेवल 5 ऑलरेडी घाल म्हूण केन्ना सांगलो स्पीकर सर ही पेंडिंग आहा फायनान्स मुळो कोण स्पीकर सर फायनान्स तुमगेलो सरकार न्हू नाजाल्यार ऑपोजिशनाक दियाय फायनान्स आम सगळे सायन मान सगळे तुमगे फायनान्स पास करताय स्पीकर सर सो तुमको जरी तरी फायनान्स सांबाळपा जायना आउटसोर्सिंग टू द ऑपोजिशन वी विल साइन ऑल युअर फाइल्स वी विल साइन एवरीथिंग एंड गिव इट अप्रुवल स्पीकर सर आनी हे जो तरी तुम ऑपोजिशनाक दिवपा सोदनाय फायनान्स डिपार्टमेंट जाल्यार 5th लेवल 5 जो पेंडिंग आहा तुमगेलो सेक्रेटरी पे स्केल हो तुम्ही वयर काडे स्पीकर सर पास करे स्पीकर सर पंचायत स्टाफ आहा हाउ मच दे आर रनिंग कांयच काम कोनाय कांयच तांकां पगार ना स्पीकर सर 7th पेयाचे तेंगेले अपग्रेड करपाक हेही फायनान्सा दिलो स्पीकर सर ही फायल आमको दियाय फायनान्स डिपार्टमेंट आमको दियाय आम सांबाळटाय आम हे तेंगेले पंचायत स्टाफा गेली आम पास करून उडयताय स्पीकर सर नाजाल्यार हे हावजांत एश्युरन्स जाय की ह्यो फायल्यो फायनान्स आहाय त्यो पास जावपा जाय स्पीकर सर मुगेले स्पेसिफिक थोड्यो डिमांड जाय स्पीकर सर I am speaking against the government because the government is not here for Gramodaya speaker sir. Minister is a very senior minister. I know he has got executing powers आणि त्याने execute केला speaker sir. हांव सांगतलो मुगे किती execute केले सध्या म्हाका specific हे डिमांडा म्हाका मुगेल्यो 2 पंचायत गरज आसा स्पीकर सर एक तुगे पयशांची एक मुगे पंचायता पयशांच्यो कोलवा पंचायत पयशे आमगेले सगळे आमगेले एडमिनिस्ट्रेटिव्ह थोडे कित उरलो स्पीकर सर ते म्हाका मातशें क्लियर करून दी म्हाका डिसेंबर क्रिसमसा पयलीं फाउंडेशन स्टोन केचे भाशेन घालपाक म्हाका दी पयशे तुमगे न्हू पयशे आमगेले कोलवा पंचायतीले एडमिनिस्ट्रेटिव्ह मातशे कितें इश्यूज आहाय ते म्हाका सॉल्व करून दी सेकंड म्हणटाय ते पयशे तुमगेले सेरावलीम पंचायतीचे सगळे जालो आहा वी आर वेटिंग फॉर एन अपॉइंटमेंट फॉर अ कन्सल्टंट तो कन्सल्टंट म्हाका जाता जाल्यार 20 ते 25 दिसां भितर कन्सल्टंट अपॉइंट कर आनी म्हाका एश्युरन्स दी की कन्सल्टंट अपॉइंट करता कन्सल्टंट अपॉइंट कोल म्हणटरी घोणसा पयलो हांव प्लान सगळे सबमिट करता आनी बाय बिफोर दिवाळी म्हाका टेंडर घालपा हे म्हाका 2 पंचायत घरां म्हाका तुगे सपोर्ट जाय स्पीकर सर नेक्स्ट म्हणटाय ते वी आर टॉकिंग अबाउट दांडो ग्राउंड स्पीकर सर दांडो ग्राउंड इज अ फेमस ग्राउंड म्हाका जायो दीन दयाल गोल्डन जुबली स्किमाचेर आतां 5 कोटी करपाय फर्स्ट फेजीक लागून म्हाका हें घाल स्पीकर सर आतां प्रोसेस चालू करूया म्हाका फंड रेज करपाक म्हाका हेल्प कर स्पीकर सर गेट दिस क्लियरन्स गेट द सॅंक्शन फॉर मी फॉर द दांडो ग्राउंड एंड आई विल आई थिंक बी वेरी मच ऑब्लाइज बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी इन द हिस्ट्री ऑफ एंटायर सालसेट दांडो ग्राउंड म्हणून आख्खे सालसेती फेमस आसा स्पीकर सर सो म्हाका हें मुगेलें डिमांड क्लियर करपाक स्पीकर सर मीन टायम स्पीकर सर जे पुसान every panchayat does not have a dedicated waste management site allotted by the government जे पुसान dedicated waste management site जायना स्पीकर सर ते पुरान सगळ्यो मुगे विलेज पंचायत 7 मुगे पंचायत ज्यो आहाय सुराले पंचायत कोलवा पंचायत बाणाले पंचायत वारका पंचायत ओरलिम पंचायत कार्मोना आणि काबुलसीम पंचायत हेंगे जो वेट वेस्ट आहा स्पीकर सर तो काकोडे प्लांटात व्हरपाक तुम्ही अरेंज कराय पयशे तुम्ही टाइड फंड्स जे आमगे पंचायतीचे टाइड फंड्स युटिलाइज जाले नाही तेजे डेबिट नोट कराय तुम जेन्ना रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइड फंड्स हाडपाक येतले तितू तू मागीर डिडक्ट कराय सध्या तुम वेस्ट होराय पयशे जे काडपा आहाय ते तुम ते टाइड फंड्स आसो तुम डायरेक्ट काडाय सो दॅट द पंचायत डोंट हॅव द फंड्स टू पे यू राइट नाउ आई होप आई हॅव मेड माय सेल्फ व्हेरी क्लियर स्पीकर सर 2002-2005 केनेडी आलेमाव म्हणलो पयलो ZP जाल्लो बाणाल्या स्पीकर सर थोडे बांदा तेणे एक बस स्टॉप बांदलोले मागीर तेगेलो भाव आमदार जालो आनी तेणे ते बस स्टॉप मोडले स्पीकर सर ब्युटिफिकेशना नांवान आम थिंगा एक बस स्टॉप जाय स्पीकर सर आनी एरिया बाणाल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाय बस स्टॉप जाय अपग्रेड करपा जाय स्पीकर सर रेनोवेट करपा जाय म्हाका कितें ते परमिशन दी स्पीकर सर आई विल गेट देम अपग्रेडेड थ्रू CSR आई विल गेट ऑल द बस स्टॉप अपग्रेड म्हाका परमिशन दी करपाक आणि म्हाका तुम्ही परमिशन दिले हांव ते सगळे कोण तार्यार घालता स्पीकर सर गिव मी अ परमिशन स्पीकर सर नाउ आई विल गो ऑन टू माय ट्रांसपोर्ट डिमांड स्पीकर सर ट्रांसपोर्टासून भरपूर एक्सपेक्टेशन्स आहा आणि पयले सातेर हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव देव बरो करूं म्हणून सोदता थँक्यू बिकॉज लास्ट इयर इन दीस ऑगस्ट हाऊस 27th of July निमाण कोळे जेन्ना आम भासाभास कोताले ऑन द डिमांड्स आणि त्या डिमांड्साचे तू उब रावलो भासाभास कोता सो रिप्लाय कोता सो आणि यू गेव मी एन एश्युरन्स
म्हाका 2 कदंबा बस मागलेल्यो तुम्ही म्हणे बरें आपण 2 पार्ट दिना पूण 1 दिता एंड आय वूड लायक टू थँक यू. 1 कदंबा बस पावली. इट हॅज ऑलरेडी बी स्टार्टेड रनिंग नाव. सेकंड बस उरल्या. गेल्या त्या वर्सा 2 जाय म्हणलेल्यो 1 दिल तुवें. ह्या बजेटात दुसरी 1 उलटी दिवची तुवें म्हाका कोलवा सेरावली मारगांव. आय थिंक यू कॅन डू इट. यू हॅव ऑलरेडी डन वन एश्युरन्स. I want you to give me another 1 Kadamba bus and as an assurance today, Speaker sir. Speaker sir, second thing, I would also like to thank you. Yeah, last financial budget second काम केलं तुझे Speaker sir. दुसरे काम केलं म्हणते ते आमगेले 2 ऑटो रिक्षा स्टँड बाणाल्यान, एक मार्या हॉलाकडे एक कादाराकडे 2 ऑटो रिक्षा स्टँड लॉंग पेंडिंग, दे वर नॉट नोटिफाईड. तुम नोटिफाय कोण दिले, इनॉग्रेशन केले, सगळे बरोबर झाले. आमगे बॉल म्हणटी रिक्षा ड्रायव्हर आहा, आमगे हातोन म्हण आहा आणि हे सगळ्यांनी तुका देव बरें कर म्हणा काळजासून तुका थँक्यू म्हणा. 2 एश्युरन्सीस तुवें बनाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन लास्ट बजेटात तुवें दिले स्पीकर सर. स्पीकर सर आता इपार्ट एश्युरन्स आहे स्पीकर सर. टॅक्सी ॲप एग्रिगेटर स्पीकर सर. टॅक्सी ॲप एग्रिगेटर आमकां नाका. We do not want this aggregator to come to Goa. We have already written and given to the government. We have expressed our concerns. आमगेले I think in the 90s, 80s son आमगे भुरगे हॉटेलां येयले तेन्नासून हे हॉटेलां वयर काडपाक टुरिझम इंडस्ट्री वयर काडपाक सगळो धंदो बी सोडून आमी ह्यो टॅक्स्यो घेयल्ल्यो आनी हे टॅक्सी घेवन तेमी ट्युरिझम वाडय स्पीकर सर. आज ते 10 हॉटेल जी आहा स्पीकर सर तेंगे रूम पळय लागले 25-50 रूम आहले. आज तेंगे 150 बी रूम जाले स्पीकर सर. कोणा लागून स्पीकर सर? ह्या भुरग्यांक लागून. दे वर द एम्बेसिडर्स हू आर टेकिंग देम सेफली स्पीकर सर. हो एग्रिगेटर तुवें कॅन्सल करचो, जात तो तुवें सपोर्ट करचो. त्या भुरग्यांक गेले जायते पयशे सरकारान वयले स्पीकर सर. केन्ना गव्हर्नर घाल म्हूण पयशे वयले, केन्ना मिटर घाल म्हूण पयशे वयले. पयशे दीत आहाय तेंक ते रियम्बर्स करपाक एक मातशें चिंताय. जे पयशे तेंगे वयले ते रियम्बर्स करपाक चिंताय स्पीकर सर. आनी आय थिंक दिस इज गोइंग टू ओनली हेल्प गोवा एंड गोवन्स एट लार्ज. डिजिटलायझेशन करपा जाय, डिजिटलायझेशन कर, पूण एग्रिगेटर आनी डिजिटलायझेशन करूं नाका. देर आर अदर वेज ऑफ डुईंग इट. गेट देम ऑन बोर्ड, डिस्कस विथ देम आनी हे एग्रिगेटर म्हणटा ते हाडपाक केशे भाशेन दिनाका स्पीकर सर. सेकंड थिंग इज स्पीकर सर मोटरसायकल पायलट आहाय आमगे ब्लॅक एंड येलो पायलट आहाय. व्हेरी युनिक इन गोवा. एक प्रोमोट करपा जाय तुवें तेंक अपलिफ्ट करपा जाय. टुरिझम एक कोतर आपल्या हातीन तुवें करूं जाय. तुवें तेंक कितकोन अपलिफ्ट करपा जाय, तुवें कितकोन प्रोमोट करपा जाय, तेंक कितकोन वयर काडपा जाय. कितू मोटरसायकल पायलट आहाय तुकडे, तुवें तेंक कितको वयर काडपा जाय हें तुवें चिंतपा जाय. बिकॉज यू आर अ व्हेरी सिनियर मिनिस्टर आनी हें तुका जाता. तुवें तें मनां जर लायलें जाल्यार तो मोटरसायकल पायलट तुका सदां उपकारी उरतलो आनी सदां तुका सॅल्यूट मारतलो. कित्याक मोटरसायकल पायलट इज वन ऑफ द मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट विच अ व्हेरी कॉमन मॅन युजीस. आम आदमी जो आहा तो आम आदमी आज मोटरसायकल पायलट घेवन वयता बिकॉज दॅट इज व्हेरी कॉस्ट इफेक्टिव्ह. ही इज द ब्रँड एम्बेसिडर ऑफ गोवाज ट्रान्सपोर्टेशन. हे तुवें तेका म्हाका सदां दर्जा दिवपाचो. एक नोटिफिकेशन काड आनी तेंक ब्रँड एम्बेसिडर ऑफ गोवाज ट्रान्सपोर्ट म्हूण तेंक डिक्लेअर कर. ऑर येतो तेंका, दॅट रिस्पेक्ट येता तेका आनी म्हाका सदां दिस कूड पिक देम अप. पिंक रिक्षा स्पीकर सर. पिंक रिक्षा स्पीकर सर. यू नीड टू प्रोमोट मोर एंड मोर. आम जरी विमेन एम्पावरमेंट म्हणटाय जाल्यार वी नीड टू प्रोमोट दीस पिंक रिक्षा स्पीकर सर. पिंक रिक्षा जात तितू बायलांक मॅक्सिमम सबसिडी दिवन तेंक दिवपाक ट्राय करूया स्पीकर सर. ह्या फ्लोर ऑफ द हावसात तूं एक एश्युरन्स दी. गोंयभर मुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सीन गोंयभर तुज्यांनी कितल्यो पिंक रिक्षा हे पार्टी अलॉट करूं जाताय. ते पयशे कितकोन हाडपाक ते तुगे सरकाराक काम स्पीकर सर. 100 पिंक रिक्षा करूं जाताय, 200 पिंक रिक्षा करूं जाताय. हे एश्युरन्स दी स्पीकर सर. रोड सेफ्टी. when it comes to road safety, death मनशाक गेले जिवीत म्हणटा ते सारखे गरजेचे. रुंदो रस्तो केले स्पीकर सर. सगळे रुंदोले आनी आतां ते रिजनल प्लॅनाचे 20-25 तेच घायल स्पीकर सर. कळ्ळो. सो इतू रुंदो रस्तो केलो म्हणटा सगळे पेटीत वयता स्पीकर सर. आनी पेट्टाय कोण मागीर एकमेकाक घाताय स्पीकर सर. पूण आमगे कायद कितें आमगेलो इट इज आवर ड्युटी दॅट द प्रोसिजर्स आर बीन इम्प्लिमेंटेड. एक्सिडेंट जायना जावपा सीसीटीव्ही कॅमेरा घालपा जाय, जायतींक पुलीस आसपा जाय, स्पीड ब्रेकर्स घालपा जाय, रंबलर्स घालपा जाय आनी हे भाशेन तुवें जर तर केले जाल्यार तुकडे एक्सिडेंट्स आनी डेथ बंद करपा जातल्यो, रिड्यूस करपा जातल्यो. वी हॅव टू कम अप विथ अ रोड मॅप. लेट्स कम अप विथ अ नाइस रोड मॅप. हाउ वी आर गोइंग टू मिटिगेट which roads, how many accidents happened in the last 3 years, in the next 2 years, how we are going to reduce accidents on those roads. I think हे भाशेन कॉमेस केले जाल्यार तोच प्रोसिजर दुसऱ्या रस्त्याचेर आमच्यान घालपा जाता स्पीकर सर. स्पीड ब्रेकर पेंडिंग आहे. वेस्टर्न बायपास केलो, बोर्ड मान आमी आतां टेम्पररी बॅरिकेडिंग घायला एश कोन गुन्नोवणी ब्रेक करपा स्पीड.
स्पीड ब्रेकरांक घायलो हा कलेक्टरान ऑलरेडी लेटर इश्यू केल्ली हा ते स्पीड ब्रेकर्स डिपार्टमेंटाक सांगून वेस्टर्न बायपासा कडेन तोळे बांदा कडेन आनी वार्का ग्लोरिया डॉक्टर हा थिंग बिस्त्या फोटो पहा म्हणून दोये लायन मारले स्पीकर स्पीड ब्रेकर नाही दोये लायन मारले लोक देखून हटना आता आणि फास्ट वयता पूण फायनली मागीर थिंग एक्सिडेंट जाता बाल रथ बस जाय म्हणून 2022 उलयला 2023 उलयला 24 उलयला आणि आता 2025 उलयला एक बाल रथ बस जाई आमगे कोरमणी इस्कॉलाक ते कोरमणी इस्कॉल आता अपग्रेड कोताय MLA फंडाचेर इट विल बी नायस इट विल बी लायक अ न्यू स्कूल हेल्प अस टू गिव मी वन बस तुमच्या सपोज करपा जाय ते सांगाय म्हाका हाऊ वी हॅव टू अरेंज फ्रॉम विच साइड गिव मी वन बस बालरथ बस फॉर सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस हाय स्कूल कार्मोना माझी बस हाडल्या पूण हांवें सांगिल्ले ते भाशेन माझी बसाचेर आमगे भुरग्यांक विश्वास ना कित्याक हेंगे जे डिझला पयशे आसले 2019चे 2018चे कोविडा पयले ते डिझला पयशे मेळनाय तांकां अजून म्हाका पयर तेतून उलयता आसतो चीफ मिनिस्टरान म्हणलें तुगे कोणागे आहाय ते आड्यान दी म्हूण हांव तुकोडे दिता कोणागे आहाय ती नांव दिता ते कोडे दिता पूण खरें हे बजेटात तेंगे क्लियर केलें चड कांय आसपा नाय ते आय थिंक ट्राय टू क्लियर दीस स्पीकर सर लास्ट आय वूड लायक टू स्पीक ऑन डिमांड नंबर 19 स्पीकर सर जेन्ना हांव डिमांड नंबर 19 उलयता स्पीकर सर इंडस्ट्रीज स्पीकर सर I think we have been trying to tell the government day after day, finding out faults, giving suggestions. But I think in every particular field, skilling, upskilling, reskilling म्हणटाय तें जायना. आनी जाता जाल्यार आजचोन पूण कितकोन तूं स्किलिंग कोता इंडस्ट्रीजान कितकोन तूं अपस्किलिंग कोता आनी कितको रिस्किलिंग करता हे पर्टिक्युलर पोर्टफोलियो जो आहा हेजेर एक प्लॅन हाडल्यार बरो. फर्स्टली इफ यू कॅन शो अस either on the floor of the house or to borrow indoor from 2022 till 2025 now April till April budget to budget what have you done what has this government done for industries kitli nove industries आले kitli job create केला kitli industries हाडपा प्रयत्न केला 100 industries contact केलाय तुम्ही तितून तुल्यो 10 येयल्याय 5 कन्फर्म जाले कितें पूण एक दियाय दाखोवपा that you are trying to bring in industries and then you will know why industries are not coming. So let us do a root cause analysis. जोरी तर एक root cause analysis करपा जाता आणि एक white paper घालपा जाता. With the root cause analysis, we will able to together work to uplift our industries. Traditional industries, khadi, coir, nala, textiles. How do we make them benefit? तेंका benefit कितको हाडपा जाय? आम तेंका 2022 ते 2025 कित बेनिफिट हाडला सबसिडी आनी हें दिल तोच बेनिफिट न्हू तेंक जोरी तरी आम स्किल अप करूंक जाय तेंक जोरी तरी आम मार्केट दिवपा जाय जोरी तरी खादी आहा प्रोडक्शन कोता 5 जाण आहाय 10 कितकोन करपाच्यो खादी करपाच्यो आनी तेंक प्रोडक्शन केलें व्हॉट इज देयर कॅपॅसिटी टू डू प्रोडक्शन तेंक रॉ मटेरियल हाडपा सपोर्ट आनी तेंका मार्केट इधर इन इंडिया इन अदर स्टेट्स और आउटसाइड इंडिया हाउ कॅन वी मेक अ मार्केट रेडी फॉर देम विथ फिक्स मंथली एक्सपोर्ट. So whether it is exported outside India or whether it is exported within India in other states, but a fixed market to be given, fixed contracts to be given to each khadi industry each khadi manufacturing जे units आहे जाऊन self help groups जाऊन personal जाऊन जे कोण खादी कोताय जे कोण कोयरा textiles कोताय एंका एक fixed mechanism करपाक so they can sell and when they sell the owner benefits and along with the owner साइडीन जे काम कोताय जितले गोंयकार तेंचे बरे काम कोताय they will benefit and once they benefit मागीर कित जाता स्पीकर सर मागीर जाता rise of the last person मुळा कित स्पीकर सर तुमगे भाशणां तुमी बरयताय अंत्योदय म्हणजे rise of the last person पूण तुमगे rise of the last person दिसना last person होणा घालिताय तुमी स्पीकर सर आमगे जो दूधकार आहा पाडेकार आहा सगळे होणा वचताय आज हे टेक्सटाईल जे आहाय खादी कोयर कोताय हे सांगत स्पीकर सर अंत्योदय कोतले जाल्यार सांगाय हे बजेटाक तुम्ही ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज खादी जे कोताय तेजे लेबर्स आहाय आमगे गोंयकार ते कितको वयर काडले आणि तेसले मनशां जरी तर तुम वयर काडले जाल्यार हे अंत्योदय जातले 2025 ते 26 ना जाल्यार म्हाका दिसता हे सगळ्याचे सर्वोदय जातले स्पीकर सर white paper of industries trade commerce is required we have to prepare it जे भाषेन regional plan कोताय regional plan is a vision of Goa expanding रस्ते demography कितकोन हा topography कितकोन हा हे सगळे कोता जाल्यार तेच भाषेन regional plana भाषेन तुये एक white paper करपा जाय in order to see how Goa's vision towards industries trade and commerce
हो बुकलेटाचेर तुवें काम करचें स्पीकर सर जात जाल्यार हे हावजा एश्युरन्स दी की तूं हें करपा मोती आहा आनी तूं टायम कितलो घेतो तो हें सांगचें स्पीकर हें सांगून देव बरें करूं स्पीकर थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH. हो गया शुरू पहला सेमेस्टर सीनियर सामने नर्वस प्रेशर लेक्चर्स हैंगआउट्स लेट नाइट रील्स मस्ती वाले ये अपने व्हील्स पहले प्यार की पहली राइड slowly slowly matching vibe एक्टिवा 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 फर्स्ट लव बोले तो एक्टिवा आओ करें ट्राई एक नया पाथ क्लिक योर फर्स्ट मेक योर मार्क new friendship का पुराना यार let's go cruising in a new avatar la 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 smart key and smart away go freewheeling and fly away एक्टिवा 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 first fight बोले तो Activa life को दो new start make a move in the world baby smart हर सफर का हैप्पी पार्ट Activa 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 एक्टिवा स्कूटर बोले तो Activa स्कूटर मजे